नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। फोंड्या ब्लॉक काँग्रेसीचो अध्यक्ष विलियम आगियारान पक्षाच्या फुडाऱ्याक दाखयला थेट पत्र बरोवन डॉक्टर केतन भाटीकाराच्या पक्ष प्रवेशाक केलो खर विरोध। आज परवरी एका निवासी संकुलात लागवड केल्ल्या हायड्रोपॉनिक गांजो प्रकरणात मुस्तफा गाफर मोतीवाला सयत वेदांत देशपांडे आणि मयूर कोल्हे हाका एनसीन केला अटक। गोंयांतल्या सायबर गुन्ह्या फाट्यांची जाली व्हडली कारवाय। 1,14,00,000 रुपया मोलाच्या फटवणूक प्रकरणात एकल्या आरोपीक केला अटक। मोर्जे वाठारात बेकायदेशीरपणान चलपी जुहरा आणि पब पीक क्लब केले सील। गरजेचे परवाने आणि नेमाचे उल्लंघन करून चलताले पब। मोर्जे पंचायतीची कारवाय। सरकारी कागदपत्रांतल्यान विसंगतीक लागून घोटाळे। थळाव्याक आपाचो पुराय तेको। मिराबाग बंधारा प्रकल्पाक आमचो विरोध आसतलो चालूच, सांगले वाल्मिकीन। वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोका कोला बाटल्यांची येरादारी करपी कंटेनर उमथलो। वेर्णा जंक्शनाचेर चलकाचे ट्रकावेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात। बाटल्यो रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारीक जाली आडखळ। फोंड्या पोटवेंचणुके लागून काँग्रेसी मदीं बरेच कोंफुसांव दिश्टी पडटा। अमित पाटकरान आपल्या कार्यकर्त्यांक 2 दिसांनी प्रश्न सोडटा म्हूण आश्वासन दिल्लें, पूण काल सांजे केतन भाटीकारान आपले काँग्रेसींत प्रवेश करपाचो पोस्ट फेसबुकार घातिल्ल्यान काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली अध्यक्षाक पत्र बरयलें। सविस्तर बातमी जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा आमचो न्यूज असिस्टंट एडिटर गौरेश गांवकर। स्नेहा, जशें जाणात आमी की कालच्यान जे काँग्रेसीचें जे वातावरण आसा ते फोंड्या काँग्रेसीचें जे वातावरण आसा तें खंय तरी सारकें हें जाल्लें आसा। म्हणजे सगळ्यांक राग येयल्लो आसा, तांचे काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक राग येयल्लो आसा हें आमी पळयता। आनीक काल मेन म्हटल्यार काल जी मिटींग जाली ते मिटींगेक खुबशे काँग्रेसीचे जे फोंडेचे कार्यकर्ते आशिल्ले ते अमित पाटकराचेर तुटून पडले। आनीक तेणी खुबशे प्रश्न अमित पाटकराक विचारले आनी अमित पाटकरान त्या वेळार तांकां एश्युरन्स दिल्लें की 2 दिसांनी आपूण तुमची जी मिटींग आसा ती खंय तरी जो LOP आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन, आनी तसोच गोंयचो प्रभारी माणिकराव ठाकरे हेंचे वांगडा तुमची मिटींग लायता आनी ते मिटींगेक सगळें आमी डिस्कस करूया म्हणून काल अमित पाटकरान डिक्लेअर केल्लें आनी तांकां सगळ्यांक सांगून शांत केल्लें। पूण हें सगळें समज आमी पळयलें जाल्यार सांजे वेळाचेर खंय तरी केतन भाटीकारान आपले फेसबुकार एक पोस्ट घातलो आनीक 24 आपली जे पार्टीन प्रवेश जो आसा ते पार्टी प्रवेश खंय आनी केन्ना आसतलो तो ह्या सगळ्या पोस्टान केतन भाटीकारान काल सगळो डिक्लेअर केलो। तेजेर आनिकूय जे थंयचे कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां आनिकूय असो राग येयलो आनी तांकां जेन्ना राग येयलो तेन्ना थंयचो जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा विलियम आगियर, जो पोंडा ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, तेणी डायरेक्ट पत्र बरयलें जो पार्टीचो प्रेसिडेंट आसा, नॅशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगेक हेका तेणी पत्र बरयलें आनी तितून तेणी केतन भाटीकाराक कित्याक पार्टीन घेवचो न्हू हे सगळे पॉयंट्स मांडलेले आसात। आतां केतन भाटीकर जो आसा तितून कितें नेगेटिव्ह पॉयंट्स आसात आनी ते कितें पॉयंट्स आमचे पार्टीन सूट जायनात ते तेणी थंय सांगलेले आसात। आनी तशेंच जो राजेश वेरेकर आसा, राजेश वेरेकर आमकां ते काँग्रेस पार्टीक कित्याक जाय हेंवूय तेणी सांगलेलें आसा। आतां आमी समज पळोवपाक गेले जाल्यार तेणी त्या पत्रान कितें बरयलां तेजेर आमी समज लक्ष मारलें जाल्यार सगळ्यान पयलीं मेळटा तेणी सांगलां वेरेकर जो आसा, राजेश वेरेकर जो आसा, तेणें 2021 उपरांत पार्टीक लागून फोंड्यान खूब काम केलां। जेन्ना रवी नायकाची डिफेक्शन जाल्लें, म्हणजे रवी नायक जेन्ना पार्टी सोडून जेन्ना BJPन गेल्लो तेजे उपरांत राजेश वेरेकर हो जो आशिल्लो तेणे पोंडा ब्लॉक जो आसा तो लीड करून तेणे पार्टीक लागून खुबशें काम केलां। तशेंच जे फाटले 2022चे इलेक्शन जाले ते 2022च्या इलेक्शनाक 6,700 मतां राजेश वेरेकरान ऑलरेडी काडलेलीं आनी तो फक्त हल्ला
तो फक्त 690 मतांनी तो हरला. सो तोवूय बीन कॉम्पिटिशनाक आसा आनी तेकाय कन्सिडर करचो अशें तेणी एक पॉयंट घातलेलो आसा. आनी तेजे उपरांत जो पॉयंट घातलो तो म्हणजे 2024 जे लोकसभेचें इलेक्शन जाल्लें ते 2024 लोकसभेच्या इलेक्शनान राजेश वेरेकरान थंय 8500 मतां लोकसभेचो कॅन्डिडेट जो कॅप्टन विरेटो आसा तेका हाडून दिली. आनी ही जी 8500 मतां आशिल्ली तेका लागून खंय तरी कॅप्टन विरेटोक जिखपाक सोंपें जालें अशें तेंचें म्हणणें आसा. तेजे उपरांत समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार नेक्स्ट पॉयंट आसा तेंचो काँग्रेस जी आसा ती काँग्रेस केतन भाटीकर सारखे लिडराक घेयनासतना काँग्रेस पार्टी फोंड्यां जिखोंक शकता अशें तेणी म्हटलेलें आसा ह्या पॉयंटान. सो केतन भाटीकराची काँग्रेसीक गरज ना हें तेणी क्लियर कट सांगलेलें आसा. तेजे उपरांत समज पळोवपाक गेलें जाल्यार तेणी अशें म्हटलां केतन भाटीकराचें जे कनेक्शन आसा तें खंय तरी RSS वांगडा केतन भाटीकराचें कनेक्शन आसा. आनी तशेंच जे BJPचे जे लिडर्स आसात ते BJPचे लिडर्सां कडेनूय तेंचें बरेपण आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. सो हितून खंय तरी काँग्रेसीची जी आयडियोलॉजी आसा ते काँग्रेसीची आयडियोलॉजीन केतन भाटीकर फिक्स जायना अशें तेणी थंय तांकां सांगलेलें आसा. आनी तेजे उपरांत जो नेक्स्ट पॉयंट आसा त्या पॉयंटान तेणी सांगलेलें आसा केतन भाटीकर हो असो लिडर आसा तेणें ऑलरेडी थोडे टायम भितर ऑलरेडी तेणें खुबश्या पार्टी तेणें बदलिल्ल्यो जशें की गोवा फॉरवर्डान एक वेळार तो आशिल्लो मागीर तेणें पार्टी बदलून परत गोवा सुरक्षा मंचान गेलो मागीर तेजे उपरांत तो परत पार्टी बदलून परत MGPन गेलो. सो आतां तो MGP तेणें ऑलरेडी सोडलेली आसा आनी आतां तो काँग्रेसीन येवप जाल्यार तेजो जो बॅकग्रावंड आसा तो पार्टी चेंज करपाचो बॅकग्रावंड आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. तेजे उपरांत तेणी जी MGP पार्टी जी केतन भाटीकरान सोडल्या तेजेरूय ते येयल्यात. तेणी जो MGPन तांकां टिकेट दिना म्हटली म्हणजे जे फाटलें ZP इलेक्शन जाल्लें त्या ZP इलेक्शनाक MGPन ताका टिकेट दिना म्हटली म्हणून खंय तरी केतन भाटीकराक तेजो इगो हर्ट जालो आनी तेणें खंय तरी ही जी पार्टी MGP पार्टी जी आसा ती सोडपाचो तेणें प्रयत्न केलो. तेजे उपरांत आनी नेक्स्ट पॉयंट काडलो तो तेणें तेजे फाटली जी सगळी डिफेक्शन पळोवन आतांय तो डिफेक्शन करूंक शकता. जर केतन भाटीकर काँग्रेसीचो लिडर असो ठरयलो आनी तो जिखून येयलो जाल्यार तो परत डिफेक्शन करूंक शकता परत तो पार्टी स्विच करूंक शकता अशें तेणें म्हटलेलें आसा. आनीक पार्टीची जी क्रेडिबिलिटी आसा ती असले लिडरांक घेवन पार्टीची क्रेडिबिलिटी जी आसा ती खंय तरी धोक्यान आसा अशें तेणें म्हटलेलें आसा. आनी तेजे उपरांत जो लास्ट म्हत्वाचो पॉयंट घातलेलो आसा तो म्हणजे तेणी घातला की ज्यो क्रिमिनल केसीस ज्यो आसात त्यो केतन भाटीकराचेर खुबश्यो क्रिमिनल केसीस पेंडींग आसात आनी तेजे तेणी पुरावे तेणी त्या लेटरान एटॅच करून दिल्ले आसात. सो हे जे पुराय जे पॉयंट्स तुमकां हांवें सांगले ते पॉयंट्स सगळे घेवन एक लेटर ड्राफ्ट करून विलियम आगेर जो पोंडा काँग्रेसीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट जो आसा तेणी हे जे लेटर आसा ते लेटर काँग्रेसीचो नॅशनल अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खरगे हेका तेणी बरयल्ले आसा. आनी अशें सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या की तेंचो समज हो प्रॉब्लम सॉल्व जायना म्हणजे तेंचो जो आवाज आसा तो समज पार्टी आयकून घेयना जाल्यार ते राहुल गांधीक सुद्दां पत्र बरोवपाचे शक्यता आसा अशें सुत्रांनी आमकां सांगलेलें आसा. सो खंय तरी हें जे फोंडेचें राजकारण जें आसा तें BJP वर्सीस काँग्रेस जावपाक जाय आशिल्लें पूण आतां आमी पळयतात ते काँग्रेस वर्सीस काँग्रेसूच जाल्लें आसा कित्याक तेंचे जे इंटरनल जे कॉन्फ्लिक्ट्स आसात ते खंय तरी ह्या राजकारणान दिश्टी पडटात आमकां आनी तेंची पार्टी भितरूच हें सगळें राजकारण आमकां दिश्टी पडटा. सो एकंदरीत हें पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां केतन भाटीकरान ऑलरेडी जे आपले जे पार्टी प्रवेश करपाचो जो टायम आनीक जो दीस आसा तो ताणें फेसबुकार पोस्ट करून घातलो काल. हेजेर खंय तरी जे फोंडेचे जे कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्त्यांक खंय तरी राग आयलो आनीक तेणी आयज मल्लिकार्जुन खरगेक हें लेटर बरयलां. सो ही आशिल्ली अपडेट आयची ही फोंड्या जे बायपोलाचें जे इलेक्शन आसा सो त्या इलेक्शनाचे बद्दल ही आशिल्ली आयची अपडेट स्नेहा. सविस्तर माहिती दिल्याबद्दल देव बरें करूं गौरेश. आता वळूया फुडल्या खबराकडे. साळ न्हंयच्या नितळसाणे खातीर DPR तयार केला तो फुडल्या 2 दिसां भितर सरकारा कडेन सादर करतले. ह्या अहवालाक मान्यताय मेळ्ळे उपरांत निविदा प्रक्रिया पुराय करून वर्क ऑर्डर काडटले आनी प्रत्यक्ष कामाक सुरवात जातली अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. खारेबांद मडगांवां उदरगतीच्या कामाचो शुभारंभ केल्ल्या उपरांत मंत्री उलयलो. तशेंच साळ न्हंयच्या सोबीतकरणाचें काम उदका स्रोत खात्या कडल्यान पुराय केल्यात अशेंय मंत्र्यान सांगलें.
साल रिव्हरा खातीर एक DPR आमी तयार केल्लो तो DPR फाल्यां परां गव्हर्मेंटाक सबमीट जातलो तो अप्रूव जातकीर मागीर टेंडर जातलो सर हे ब्युटिफिकेशन केलं ते कॉस्ट कितलो ब्युटिफिकेशन ते आमी WRD करपा लायले बरें दिसपाक लागता बस म्हाका खबर नाशिल्लो आतां कशें सांगलें मातशें रफाचें बोरये पुलाचेर आमी एकदम बरें केलो पळय बोरये पुलाचेर दोनूय सायडीनी गालीच मारलो ताका लागून आतां कोण हातूंत पोटले उडयता पळय ते बंद जालें त्याच पद्दतीचें हांव PWDक सांगतलो हांगा मातशें एक्झामीन करा हांगा एक आमी जर आयज पर्यंत जर एक गाडी पडली पळय जाल्यार पोटले उडोवपाचें बंद जाता वेर्णा बिरेस्तारा कोकोकोला सॉफ्ट ड्रिंक बाटलेची येरादारी करपी कंटेनर उमथलो. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या शेकड्यांनी कोकोकोलाच्यो बाटल्यो घेवन संबंदीत कंटेनर बंगळूर वतालो. तेन्ना वेर्णा जंक्शना कडेन पावल्या उपरांत चालकाचो ट्रकावेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो. अपघाता उपरांत कंटेनरांत आशिल्ल्या कोकोकोलाच्यो बाटल्यो रस्त्यार पडून येरादारीक अडखळ जाली. म्हापशेच्या श्रीदेव बोडगेश्वर देवळात ड्रेस कोड संबंधी जो फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता तो फेक आसा. देवळाच्या व्यवस्थापनान ड्रेस कोड संबंधी कसलीच बसका वा हे विशयी कसलोच ठराव घेवना अशें देवस्थानाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट वामन पंडित हांणी सांगलें. बोडगेश्वराच्या देवळात कसलेंच बंधन ना. देवळात सगळ्या धर्माचे लोक येतात अशेंय तांणी सांगलें. आयकात. ड्रेस कोड देव बोडगेश्वर देवस्थानान हें केला म्हाका धाडलो म्हणून हांवें इन्क्वायरी केली कारण आमची आसा पळय ह्या संबंधान कसलीच मिटींग जावना आनी आमचे मॅनेजींग कमिटीन कसलेंच रेजोल्युशन पास करूं ना की ड्रेस कोड करचो म्हणून आनी तेका आमचे कडेन कांय प्रपोजलूय नासलेलो आनी आमी खंयच्याच एजंडान हो इश्यू डिस्कस करूं ना. म्हाका दिसता हो न्यूज आसा पळय तो न्यूज कोणी तरी एडिट केला किंवा फेक केला आनी घातला आनी पण म्हाका दिसता की खंय तरी फेक न्यूज हो मुद्दम हें केल्लो आसा तो प्रसारीत म्हणजे सोशल मिडियाचेर व्हायरल केल्लो आसा. म्हाका भाविकाक सांगपाचें आसा की आमी असलो न्यूज आसा हो ड्रेस कोडाचो न्यूज आसा किंवा रेजोल्युशन आसा तें आमी मॅनेजींग कमिटीन पास केल्लें ना. आमी हेच्या फुडें काही गोश्टी जर आमच्या नदरेक येत जाल्यार आमी विचार करतले कारण आमचे देवळाची हे सांगपाचें म्हणजे आमचें देवूळ आसा पळय देव बोडगेश्वराचें हे देवूळ आमचें सगळें ओपन आसा. आमचें थंय कसलेंच बंधन ना आनी आमचे देवळांचे आमी आसा पळय ते सगळ्या धर्माचे लोक येता कारण आमचो बोडगेश्वर देव आसा पळय हो आमचो राखणदार. थंय आमचें कितें खंयचेच बंधन ना की बाबा ह्या रिलिजनचे येवंक जायना. आमचें ओपन देवूळ सगळे लोक येतात आनी फाल्यां जर ड्रेस कोड घातला आमकां ते सेक्युरिटी दिवचो पडटलो आनी कितेंय इश्यू जावंक शकता. समज कोण ड्रेस कोड घालनासतना जर एंटर जालो ताका आमी कांय भायर काडूंक शकना. हे काही इश्यू आसा काय अशे न्यूज आमी जर हें करीत पब्लीश करीत जाल्यार ते लोकांचेर भाविकाचेर परिणाम जातलो. मागीर ते ड्रेस जर हें करूंक जाय जाल्यार तुका मागीर ते कपडे बदलपाक चेंजींग रूम जाय पडटा आनी खूब गोश्टी आसा. त्या खातीर हो जो न्यूज येयल्लो आसा तो फेक न्यूज आसा. दिवचले भर लोकवस्तीत दिसान दीस बिबट्याची दहशत वाढत आसा. साश्टीवाडो आणि शांताराम नगर वाठारात भोवपी हो बिबटो आता राधानगर वाठारात भोंवतना दिसून येता. मजगती ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान लोकवस्ती कडेन पांजरो लायला अशें थळाव्यांनी सांगलें. फाटल्या सप्तकाच्यान दिवचलच्या साश्टीवाडो आणि शांताराम नगर वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला. हो बिबटो लोकवस्ती कडेन भोंवतना कांय जाणांच्या नदरेक पडिल्लो खंय. मात आतां हो बिबटो राधानगर वाठारांत पावला अशें कळटा. दिसा उजवाडा भोंवतना तो नदरेक पडटा. ह्या बिबट्यान वाठारांत कांय भटक्या सुण्यांक खाल्ल्यात अशी म्हायती थळाव्यांनी दिली. देखून बिबट्याक लागून थळाव्या लोकां मदीं भंय निर्माण जाला. जाता तितल्या बेगीन राना खात्यान ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमच्या ह्या एरियेक ह्या वॉर्डाच्या एरियेक सरावंडिंगां जंगल असल्यामुळे आणि हांगा आतां बरीचशी घरां जाल्या आणि त्यामुळे जनावरां सध्या आतां ह्या वटेन सरकोंक लागल्या आणि वातावरण मातशें भयाभीत जालां. दिसा ढवळे आतां बिबटे बी दिसोंक लागल्यात. त्यामुळे हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी पेट्रोलिंग करचें आणि जो हांगा वातावरण जें भयाभीत जालां
त्या भुरगीं खेळटात बी तेंच्या खातीर तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन सापळो जो घातला तितून मातशें रातचे तेंच्यांनी कितें तरी आपल्या पद्दतीन जी हें करून तेजो बिबट्याचो बंदोबस्त करचो आनी ह्या लोकांच्या मनान जो भंय आसा तो भंय वयचो. कित्याक हांगा खुबशे भुरगीं आसात ती ट्युशनाक येतात, तेंचे आवय पूय तांकां एकदां एकटेच धाडटा. त्यामुळे आमकांय अशें मनाक भंय दिसता की फाल्यां कितें प्रॉब्लम जायत जाल्यार तेजी जबाबदारी आमची आसतली. तेन्ना हांव फॉरेस्टाक डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की प्लीज तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन त्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो आनी सगळ्या लोकांक एक भयमुक्त हे वातावरण दिवचें. दिसा उजवाडे एकट्याक 12 सुमार दिसलो. काल राती तो रातचो ते गांवठणकर म्हणून घर आसा तेंच्या थंय दारांनी दिसलो. त्यामुळे वातावरण भयाभीत जाल्लेलें आसा आनी कुत्रे आतां हळूहळू कमी जाल्या. ते म्हाका दिसता तो कुत्र्यांच्या हेच्या खातीर येता असो दिसता ह्या वटेन. कित्याक हांगा ह्या खुबशा ह्या कॉलनीनी कुत्रे खूब आहा ते खावपाच्या हितून आनी परत लोक जॉगिंगेक वयतात, वॉकिंगेक वयतात थंयसर. तोय मातसो तांकां एक भयमुक्त हे तांकां ते जॉगिंग वॉकिंग करपाक मेळचें. फाटल्या विकान हांवें एक ऑलरेडी टॉक दिल्ली आसा की थंय आमचो थंय एक बिबटो भोंवता म्हणून. तेच्या उपरांत थंय पिंजरो लावन सगळें जालें पण तें सफल जावंक ना. आतां मागीर राधानगर म्हणून आसा थंय आमच्याच वॉर्डान पडटा तो, थंय सद्याक पिंजरो लायल्लो आसा. थंय खुबशे अशें आयकलां की थंय येता तो. काल दिसाचो थंय गेलो. हांवें ऑलरेडी अमृत सिंगाकूय सांगलेलें, तो येवन पळोवन बी गेलो. मागीर तेणें सांगलें म्हाका तो गेलो म्हणून. मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांव कंटिन्यू फोनार आसलो. MLAकूय आमच्या सांगलेलें. MLA सुद्दां तेंच्या कॉन्टेक्टान आसलो आनी काल राती पिंजरो लायला. पण आनी एक हांव रिक्वेस्ट करूं शकता की गव्हर्मेंटा कडेन जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक स्पेशली की थंय आमकां जाता तितलें एक प्रोटेक्शन दिवपाचें जावं रातचें पेट्रोलिंग तरी करपाचें जेणे करून आमचे भुरगीं तरी मातशी सुशेगाद रावतलीं आनी भंय नासतना अशें भोंवतलीं. इतलें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. गोमंतक सावंत. दाबोळे विमानतळाविशीं खासदार विरेटो फर्नांडिसाक मेळिल्ले गुपीत म्हायती तांणी लोकां मुखार जाहीर करची अशी मागणी वास्कोचो आमदार दाजी साळकरान केल्या. विमानतळ बंद जाता म्हूण लोकांच्या मनात भंय निर्माण करचे परस वस्तुस्थिती स्पश्ट करप गरजेचें आशिल्ल्याचें दाजीन म्हणणें. गोंयांत पर्यटन क्षेत्रात वाड जायत आसा. सद्याचे 2 विमानतळ भविष्यात कमी पडूं येता. राज्यांत पर्यटन वाडत आशिल्ल्यान भविष्यात 3ऱ्या विमानतळाची लेगीत गरज पडपाक शकता अशें मत दाजीन उक्तायलें. तेन्ना दाबोळे विमानतळ कसोच बंद जावचो ना अशें आश्वासन दाजून दिलां. म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाक आतां गेली 60 वर्सां तांणी कन्फ्युजनूच केल्लें आसा म्हणून देश फुडें वचूना. आज जेन्ना देश फुडें वता तेन्ना आनी कन्फ्युजन करून लोकांक कशी दिशाभूल करप हें काँग्रेसीन पयलींय केल्लें आसा. सो हातूंत न्यू कांय ना. आतां तो म्हणटा सपोज ताका कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन आसा वाय डजंट टी गिव इट. ताणें दिवपाक जाय न्ही कॉन्फिडेन्शियल ताका इन्फॉर्मेशन कितें आसा. बेश्टो हांवें एक बाण मारलो आनी लोकां भितर कन्फ्युजन केलें. आज सगळेंच कन्फ्यूज आसा. म्हणून आमी पयलेंय सांगिल्लें आसा आमचो मुखेलमंत्री, आमचो डिफेन्स मिनिस्टर, आमचो एविएशन मिनिस्टर हे सगळ्यांनी कॅटेगरिकल स्टेटमेंट केला की दाबोली एअरपोर्ट हो बंद जावपाक ना आनी हो सिव्हिलियन्सां खातीर सदांच चालू उरतलो. आज जेन्ना गोंय प्रगती करत आसा तेन्ना 2 एअरपोर्ट पासून आमकां कमी पडूंक शकता. तेन्ना आनी जेन्ना सरकार आनी सेंटर आमचो ह्या एक्सपान्शनाचेर इतले पयशे मोडटा जाल्यार तो बंद करपा खातीर म्हणना. आज जेन्ना गोंयभर आमचे उदरगत जायत आसा म्हाका दिसता आनी 3रो एअरपोर्ट पासून आयलो तो पासून कमी पडूंक शकता अशी परिस्थिती आसा. तेन्ना असल्यो कन्फ्युजन करप म्हाका दिसता खूब रॉंग आसा. आमकांय तितली चिंता आसा, तितलीच मुखेलमंत्र्याक चिंता आसा, तितलीच डिफेन्स मिनिस्टराक आसा, तितलीच आमच्या प्रधानमंत्रीक आसा. हो सरकार हो लोकांचो सरकार आसा आनी अशी दिशाभूल करून लोकांक कन्फ्यूज करून लोकांक दिश्टावन उडोवपाचें कसलीच गरज ना. आनी लोकांकूय हांव आश्वस्त करता हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा, लोकांचो सरकार आसा आनी खंयच्याच परिस्थितीन म्हणजे जशें आमच्या ऑनरेबल CMन आमकां कॅटेगरिकल स्टेटमेंट एसेंब्लीच्या फ्लोर ऑफ द हावस दिला आनी हांकां कितें जाय म्हाका कळना. इतलें दिलां आसतना हें कन्फ्युजन करता. सो लोकांक हांव आश्वस्त करता हो एअरपोर्ट कसोच बंद जावपाचो ना. कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपल्या नाटकाक पयलें इनाम मेळचें ह्या आशेन दर एका परीक्षकाक 50,000 रुपयाची लाच आनी सोऱ्याच्या बाटलेचें हायस दाखोवन एका नाटककारान निकाल बदलपाचो यत्न केल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयला. पळयात पुराय बातमी.
दर वर्सा कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीचे आयोजन करतात आणि ह्या नाट्य सर्तीचो निकाल येवच्या पयलीं संबंधित परीक्षकांक हायस दाखोवन नाटकाचो निकाल बदलपाचो यत्न करताले अशी वावडी पातळिल्ली. मात अंदूच्या वर्साक अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयला. एका नाटककारान कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपल्या नाटकाक पयलें इनाम मेळचें ह्या आशेन दर एका परीक्षकांक 50,000 रुपयाची लाच आनी सोऱ्याचे बाटलेचो हायस दाखोवन निकाल बदलपाचो यत्न केलो. ह्या हायसाक परीक्षक बळी पडूंक ना. परीक्षकांनी खर विरोध केल्ल्यान संबंधितान तांचे कडेन वाद करपाचो यत्न केलो. ह्या घडणुकीची म्हायती सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या उपरांत गोमंतकान अ गट नाट्य सर्तीचे संबंधित परीक्षक नंदू सावंत हांचे कडेन संपर्क केल्या उपरांत पुराय घडणुकीची म्हायती दिली. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीच्या परीक्षकान अशी दिली म्हायती. अ गट नाट्य सर्तीचो निमण्या नाटका उपरांत परीक्षक निकाल तयार करपाक बसले तेन्ना कला अकादमीचो प्रोग्राम डेव्हलपमेंट ऑफिसर प्रदीप गांवकरान ताका भेट म्हणून सोऱ्याची बाटली हाडली. मात ही बाटली परीक्षकांनी न्हयकारली. कला अकादमी नाट्य वेवस्थापक म्हूण काम करपी सुशांत नायक हांणी सर्ती सादर केल्ल्या कार्मेलीन नाटकाक पयलो इनाम दिवचो असो आग्रह प्रदीप गांवकरान परीक्षकाच्या मुखार करपाक लागलो. मात हे नाटक इनाम मेळपा सारकें नाशिल्लें देखून परीक्षकांनी खर विरोध केलो. तशेंच निकाल जाहीर करच्या पयलीं निकाल आपल्या कडेन दिवचो असो तांणी हट्ट धरलो. कला अकादमी निकालाची प्रक्रिया अशीच जाता अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. उपरांत प्रदीप गांवकरान सुशांत नायकाक संपर्क केलो. फोन स्पिकराचेर दवरून नाटकाक पयलें इनाम दिल्यार दर एका परीक्षकाच्या बँक खात्यांत 50,000 रुपया जमा करतलो अशी लाच नाटककार सुशांत नायकान परीक्षकांक दिवपाचो यत्न केलो. ह्या सगळ्याक बेजारून परीक्षकांनी निकाल दुसऱ्या दिसा काडपाचो निर्णय घेतलो. दुसरे दिसा परीक्षकांनी निमणो निकाल तयार केलो. उपरांत निमणो निकाल महाराष्ट्राचे सांस्कृतीक वेव्हार आनी कला संचालनालयाक सादर केलो. तेन्ना तांणी गोंयांत घडिल्ली सगळी घडणूक संचालनालयाचे अधिकारी विभीषण चावरे हांच्या कानार घातली. ह्या दुर्दैवी घडणुकाचो चावरे हांकां धक्को बसलो. उपरांत कला अकादमीच्या अध्यक्षा कडेन संपर्क करून ह्या घडणुकीचेर खर कारवाय करची अशी मागणी केली. सध्या हो बॉल आतां कला अकादमीच्या कोर्टात आसा. मजगतीं सध्या हो विशयाचेर संबंदीत दोग परीक्षका कडेन उलोवप जाला. तिसऱ्या परीक्षका कडेन उलोवप केले उपरांत हाचेर खर कारवाय करतले अशें आश्वासन कला अकादमीचे उपाध्यक्ष प्रवीण गांवकरान दिलें. मराठी अ गट राज्य नाट्य स्पर्धेच्या निमतान कला अकादमीन ज्या तरेन निकाला संदर्भान जे कितें घडलें तो अत्यंत दुर्दैवी म्हणटा तसो प्रकार आसा. म्हणजे लोक पयलीं आर्टिस्ट म्हणटाले कला अकादमी ऑर्गनायझर जरी आसली तरी सेटिंग करता, विशिश्ट लोकां खातीर ती काम करता, तांकां बक्षिसां कशी मेळटली हें पळयता अशें आर्टिस्ट म्हणटाले. पण तें खरें दिसनासलें खुबदां. म्हणजे अनेकदां कितें जालां की राज्य नाट्य स्पर्धेन जेका बक्षिसां मेळात प्रत्येक फाटी ती बक्षिसां फावा त्या नाटकाक मेळा अशें ना. पण अशें दिसतालें की चला निदान त्याच्या भितरल्या पयल्या 5 भितरल्या नाटकाक मेळा. आनी त्या तरेन कोणाक खुबशें अशें वायट दिसनासलें. सुरवातीचे 1-2 म्हयने आर्टिस्टांक जरी दिसलें की अरे आपल्या नाटकाक प्रायज मेळोंक ना, तरी फुडल्या वर्सा नव्या उमेदीन आर्टिस्ट तयार जाताले की चला परत स्पर्धेन भाग घेवया आमी, परती ट्राय करुया, परती स्पर्धा आमी गाजोवया, हें सगळें आसलें. पण ज्या तरेन आतां खुद्द नाटकाच्या परीक्षकान सांगलां की कशा प्रकारे तांकां अमक्याच नाटकाक बक्षीस मेळपाक जाय म्हणून तेंचेर दबाव घातलो. ऑफकोर्स तेंच्यांनी तो मानूंक ना ही वेगळी गजाल, पण घातलो. तर अशें जावं शकता की असो दबाव पयलीं पासून हे घालीत येयल्या. हें जें लोकांक दिसतालें, कलाकारांक दिसतालें, हें तेंच्यांनी आतां सिद्धच केलां, तें सिद्धच जालां. तर आतां ह्या स्पर्धेचेर विश्वास कोण म्हणून दवरतलो?
1-2 महिने रिहर्सल करप, सातत्यान त्याच्या खातीर काम करप, त्याच्या खातीर पयशे मोडप. जवळ जवळ स्पर्धेच्या काळान 700 ते 800 नाट्य कलाकार हेतून इन्वॉल्व जाल्ले असता. ह्या सगळ्यांचे कश्ट थंय असतात. ह्या सगळ्या कश्टांची किंमत कितें तर ते राजकारणी सांगतात की आमी तांकां जागो दिता. ही अशें नासता की कलाकार स्वता करतात ते आनी तांकां एक ह्या जागेची एक अपुरबाय आसा, अप्रूप आसा त्या जागे बद्दल, तितकेच तेंचे. पण खरे कश्ट कलाकारांचेच. ह्या सगळ्या कश्टांच्या कलाकारांच्या कश्टाची ही फकाणां केली अशी असो तेजो अर्थ जायना. असोच तेजो अर्थ आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी शिवजयंती व्हडा दमाजान मनयली. छत्रपती शिवरायांचो जयघोष आनी शेकड्यांनी शिवप्रेमीच्या उपस्थितीत शिवमोगींनी छत्रपती शिवरायांक मानवंदना दिली. काँग्रेस पक्ष घटमूट करपाच्या हेतान पक्षान आनीक जिल्लोध्यक्ष नेमपाचो निर्णय घेतला. कुशावती जिल्ल्या खातीर जिल्लोध्यक्ष नेमतले. हाका लागून दक्षिण गोंयच्या जिल्लोध्यक्षावेलो भार कमी जातलो. कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघाचो आस्पाव आसतलो. आपूण 8 मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्याकडे स्वतंत्रपणान संवाद साधतलो अशें अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे कुशावती जिल्हा खातीरचे निरीक्षक विजय इंदर सिंगला हांणी सांगले. New DCC presidents to be appointed in each district of every state was started, and today, in continuation to that, there are 4 observers, AICC observers, who have been assigned 1 district each in the state of Goa to look at new people to be the part of the organization, open doors for different castes of people to become DCC presidents and take over the organization, to build the organization. There will be a lot of powers which will be given to the new DCC presidents. And when I say a lot of powers will be given to new DCC presidents, there will be a lot of accountability also. South Goa district earlier used to have 20 assembly segments. And if you look at anybody who was DCC president here for 20 assembly segments, sometimes it becomes difficult to run the organization. Sometimes it becomes difficult for a person to run 20 assembly segments. So that's why the party leadership, on the recommendation of the state leadership, decided to divide the South district into 2. One is Kushavati and one is South. And now Kushavati will be having 8 assembly segments to its city. And in these 8 assembly segments, I will be visiting all the 8 assembly segments, meeting with all the elected office bearers, social organizations, party cadre people, Congress party workers, so that more hardworking, more people who are loyal to our party without criminal backgrounds. Maybe some people get criminal records because of their agitations against the governments. Obviously, we have to keep that on the side. But all the people who have any criminal background by doing criminal activities, they will not be considered to be a part of the organization. Who intend to become a part of this process, or who intend to become a part of the party organization through this process, I'm trying to convey through you that they can simply fill up the form, download the form, take a printout of the form, fill up that form and come and meet me during any of my interaction, or even they can send their form on email to me and I can get connected with them. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
पर्यटन खातं गोवा सरकार प्रस्तुत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त खास कार्यक्रम दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता शिवरायांचा गोमंतकाचा प्रवास आणि सहवास यावर प्रकाश टाकणारं 150 कलाकारांनी साकारलेलं महानाट्य शिवशाहीची गर्जना, महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री अलका कुबल, स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम शंतनू मोघे यांच्या अभिनयाने सजलेलं नाटक शिवशाहीची गर्जना 21 फेब्रुवारीची संध्याकाळ आरक्षित करा आणि साक्षीदार व्हा शिवशाहीची गर्जना या महानाट्याचे. महानाट्यानंतर आकाशात उलगडेल छत्रपतींच्या कार्यामधून प्रेरणा आणि स्फूर्ती देणारा ड्रोन शो दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. फोंड्या काँग्रेसीत राजकीय तापमान वाढला. ब्लॉक बसकेत कार्यकर्त्यांनी जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकरांचेर थेट प्रश्नाचो पावस करीत तुटून पडिल्ल्याची माहिती मुखार आयला. हाचे कारण केतन भाटीकाराचो काँग्रेसीत प्रवेश. भाटीकाराक पक्षात प्रवेश दितना नेमको कोणाचो सल्लो घेतलो? कार्यकर्त्यांनी थेट विचारले. भाटीकाराच्या घरा भायर अजूनय उबी आशिल्ल्या मोगो पक्षाच्या अँब्युलन्साचे प्रश्न बसकेत मांडलो. आता लेगीत मोगोक निश्ठावान आसात हें सांगपी लोकांचेर आमी कसो विश्वास दवरूं येता? कार्यकर्त्यांनी हो प्रश्न मांडलो.